मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सध्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातल्यान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्याक भेट दितात. गव्हर्नमेंट ऑफिसाक फावटी न मारता प्रत्येक गोंयकाराक साधन सुविधा तांच्या लागच्या वाठारांत मेळच्यो ह्या दिशेन सावंत सरकार पावलां उखलता. सरकार तुमच्या दारीच्या माध्यमातल्यान लोकांक रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट, इलेक्शन कार्ड इश्युअन्स, गृह आधार, सोशल वेलफेअर वा सोशल सेक्टर स्कीम्स, वॉटर कनेक्शन, लँड, म्युटेशन पार्टिशन कन्वर्जन, CDPO वेलफेअर स्कीम्स, EDC स्कीम्स, लीड बँक, अटल इन्शुरन्स आणि क्रेडिट कार्ड फॅसिलिटी, फिशरीज वेलफेअर स्कीम वा इश्यूज, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्कीम वा इश्यूज, स्कीम्स फॉर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन्स, रेशन कार्ड इश्युअन्स, इन्कम सर्टिफिकेट इश्युअन्स, DDSSY, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स अँड इश्यूज, हाऊसहोल्ड टॉयलेट्स, एग्रीकल्चर वेलफेअर स्कीम्स, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेअर स्कीम्स वा इश्यूज, वेटनरी डिपार्टमेंट स्कीम्स, ट्रायबल वेलफेअर स्कीम्स, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट स्कीम्स वा इश्यूज आणि गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर वन स्टॉप इश्युअन्स ऑफ बेनिफिशरी कार्ड ह्या तांच्या इनिशिएटिव्हाक बरोच प्रतिसाद मेळ्ळा. आयच्या कार्यक्रमात आम्ही भेट दिता काणकोण तालुक्यात जाणून घेवपाक काणकोणकारांच्यो अपेक्षा आणि हो सरकार कसो बदल हाडटा तांच्या जिणेंत. उलयतले काही लोकांकडे आणि खुद्द CM दोतोर सावंताकडे. हो तांचो इनिशिएटिव्ह खरोच लोकां खातीर काय हे इलेक्शन गिमिक? तुम्ही पळयतात धुमशाण 2022. आयज आमी आसा काणकोणा मतदारसंघात आणि जाणून घेवपाक ह्या कार्यक्रमा बद्दल आणि मोर इम्पॉर्टंटली ह्या मतदारसंघाक कितें दिसता ह्या सरकारा बद्दल. माझ्या वांगडा आसा, तुमचें नांव कितें? प्रणाली प्रभुगांवकर. हांव हांगा DRDAचे BRP म्हणून काम पळयता आणि हे आमचे आसा BC ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सीमा पैंगीणकर. ओके, म्हाका एक सांगा, तुम्ही डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटाच्या अंडर तुम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एम्पावर करता, गव्हर्मेंट म्हणटा आमी तुमकां सपोर्ट करता. तुमकां कितें दिसता जेन्ना काणकोणा ह्या वाठारांत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना कितपत तुमकां ह्या सरकाराची मदत पावल्या आणि कितपत तुमी तुमचें काम लोकां मुखार दिवपाक किंवा प्रेजेंट करपाक पावले? ॲक्च्युली आमचे पयलीं हांगा खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रूप चलताले, पूण ते अशें तांचे एक हें नाशिल्लें. पूण जेन्ना आमी NRLMचे अंडर स्त्री शक्ती आमची गोंयान जेन्ना आयली, आमची काणकोण तालुक्यांतली सगळी ग्रूप आमी त्या एक अम्ब्रेला सकयल हाडल्या स्त्री शक्तीच्या. आनी आमकां तेन्नाच्यान आमकां खुबशे फेसिलिटी गव्हर्मेंटाची मेळपाक लागल्या, जशें की तांकां बारीक बारीक लोन, आमची विलेज ऑर्गनायजेशन जाल्लें आसा 7 पंचायतींनी, मागीर तातूंत आमकां तांचे ते CIF फंड मेळटा, तातूंतल्यान आमची बायलो बारीक बारीक धंदो सुरू केला. आता फक्त प्रॉब्लेम जाता की तांकां मार्केट ना अवेलेबल, म्हळ्यार एक परमनंट मार्केट आमी डिमांड करत आसात. पयरूच आमी MLA सुद्दां सांगला आमच्या की आमकां एक परमनंट मार्केट, जे लोकल आमची प्लेस आसा हांगा काणकोण बस स्टँड, त्या जाग्यार जर आमकां एक मार्केट अवेलेबल मेळ्ळें फूल टायम, जाल्यार आमची बायलां कितें तरी करून बारीक आमी व्हडले कांय मॉल आमकां जाय म्हणना, एक बारीकशे शॉप सुद्दां मेळ्ळ्यार आमची बारीक बारीक ज्यो आमी बाजारांतल्यान ज्यो वस्तू व्हरतात ते खावपा लागून हें जाता. आमचे ऑर्गेनीक ही बायलां सगळी करतात ते आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक ती आमची बायलां उमेदीन काम करपा आसा. ताका लागून आमकां एक परमनंट मार्केट जाय. पूण आज आमकां हांगा ही बी फेसिलिटी ह्या सरकार तुमच्या दारी हांगा हे आमचे बरे पैकी ताणें आमकां हांगा स्टॉल घालपा दिली, आमकां जागे अवेलेबल करून दिले आणि आमची खुबशीं बायलां हांगा आपापले परीन जे कितें प्रॉडक्ट केल्यार हाडून ती सेल करता. आयज लोकांक जेन्ना आमकां प्रत्येक गोष्टीक प्रत्येक वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान वचचें पडटा, आयज वेगवेगळे सर्विसीस जे आसा ते सरकारान तुमकां एका जाग्यार हाडून दिवपाचो प्रयत्न केला. आयच्या दिसा सरकार तुमच्या दारी ह्या स्किमी बद्दल किंवा ह्या इनिशिएटिव्ह बद्दल तुमकां कितें म्हणून दिसता? हे बरें आसा, पूण एकूच हें दिसता की एक दिसान हें काम जावपाचें सारकें ना. हें जर एक 2 दीस किंवा 3 दीस आशिल्ले जाल्यार आनी इल्लें बरें इफेक्ट जाता आशिल्लो. कित्याक अशें आसा की थोड्यांक एकूच दिसा ही कडेन सगळीं कामां जायना न्ही, शक्य ना. हे इनिशिएटीव बरें आसा की थोड्यांक एक अवेरनेस जालें की कांयच खबर नाशिल्लें लोकांक, थोडी स्किमी मेळ्ळ्यो कशें आसा कितें. पूण अशेंच एक 2 दीस ड्युरेशन जर आशिल्लें जाल्यार आनी इल्लें बरें जाता आशिल्लें. आमच्या बरोबर आज सध्या आता गावडोंगरीचे एक रहिवासी, सर तुमचं नाव सांगा. मधू शाबू गावकार. ओके, आता तुम्ही गावडोंगरीच्यान हांगासर काणकोणा आयला ह्या कार्यक्रमा खातीर. हय. ओके, म्हाका एक सांगा, तुमचें काम जे तुम्ही घेवन आयला पळय आयज सरकार तुमच्या दारी, ते कितें काम आसलें? हे एक आधार कार्डाचें चेडवाचें नांव म्हाजें फक्त करेक्शन करपाचें आसलें, ते खातीर हांव तें चेडवा घेवन येयल्लो. ओके, तुमचें ऑलमोस्ट अर्धें काम जालां काय जाल्यार कंप्लीट जालें? ना, जालें अर्दें जालें. फक्त कित कित करपाचें तें सगळें सांगलें तेणें, आनी ते फॉर्म सगळें जाला, तो फक्त परत थंय व्हरून दिवपाचें आधार कार्ड. ह्या आयच्या ह्या कार्यक्रमा बद्दल तुमकां कितें म्हणून दिसता की अशे कार्यक्रम जावचे आनीक जावपाक जाय, जेणे करून लोकांक मातशी मदत जातली? हय, अशे कार्यक्रम जावपाक जाय आनी ही स्कीम ही प्रत्येक दारा पर्यंत लोकांक प्रत्येक कळटा मनशाक स्कीम कित्याक, आनी बाबा खंय खंय ऑफिसाक कशें काम करपा जाय, एक बरोबर जाता सगळें काम.
वेल फिशरीज डिपार्टमेंटाचे जर कसलेंय काम असले जाल्यार ताका एक तर साऊथ गोवा ताच्या नंतर पणजे वचचें पडटलें. आयज आमच्या बरोबर आसा तुमचें नांव कितें? नाव मनोज शंभू पागी. मनोज बाब, म्हाका एक सांगा, आयज तुमी कसलें काम ह्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमान आयज तुमी हांगासर आयले? आमकां लायफ जॅकेटां जाय म्हण आमी सरकारान दिता म्हणलें म्हण आमी हिंगा येयलाय. ओके. आनी तुमकां हरशीं जर लायफ जॅकेट जाय आसलें जाल्यार तुमकां खंय वचचें पडटलें? मडगांव वचचें पडटलें आसलें काय पणजे वचचें पडटलें? आमकां पणजे ऑफिसां फिशरीज वचूंक पडटा, खूब पयस वचूंक पडटा. ओके. म्हणजे तुमकां कारणा शिवाय 2-2.5 वरां हांगाच्यान ट्रॅव्हल करून ते वचचें पणजे वचचें पडलें. म्हणजे तुमची 5 वरां दिसाची वतली आसली फक्त कलेक्ट करपाक. हय हय. म्हणल्यार कितें जाता, आमकां 5 वरां म्हणल्यार आमकां व्हडली कोणाली दुसऱ्या भाड्या गाडी बिडी घेवन वचूंक पडटाली लायफ जॅकेट हाड म्हणल्यार गव्हर्मेंटान आमकां काणकोण हाडलें म्हणटरी मातशें म्हणजे तुमचो टायमूय वेस्ट जातलो आनी खर्चय जातलो तुमकां. खर्च बी टायम बी वेस्ट जाता आनी पयशे बी आमगे वाचले न्हू. आनी तुमकां ह्या अशे कार्यक्रम तुमकां दिसता अशे फुडें जावचे जेणे करून लोकांची कामां बेगोबेग आपल्या वाठारांत जातली? हय. आपल्याक जायते आमचे काणकोण हितूंक फिशरीज खूब आसा. आमी चडांत चड फिशरीज लोक आहाय तेमकां गव्हर्मेंटान आमकां कितें कसली सवलती आमच्या काणकोणां हाडची इतलें हांव तुजे फुडें मागता गव्हर्मेंटा फुडें. गावणगिरी जिंतावाडी गावणगिरी पंचायत गांवडोंगरीच्यान. बरें, म्हाका एक सांगा, आयज तुमी जे ह्या कार्यक्रमाक सरकार तुमच्या द्वारी कसलें काम घेवन आयिल्लें? म्हाका एक अर्जंट रेजिडेंट जाय आसले मामलेदाराले. ओके. समजलें. ते अर्जंट म्हणटरी आज ही 2-3 दीस काडूंक पडटा आसले. आज यो फाल्यां यो म्हूण ऑफिसान येयलेलो. आज ते एक दिसा भितर मेळटा म्हूण आयलो हांव. ओके. हय. आतां पळय जाला 4 दीस 3 दीस काडपा पळय ते एक दिसा जाला. पूण अशेंच सरकार तर मेळ्ळें जायत बारीक लोक आमी खंय तरी वयर सरतले. कित्याक आमचे फुडें आमकां गाडी जमना, आमचे कडेन वाहन ना म्हणटकीर आमी खंयचे कोणा तुमच्या सारक्या गाडी घेवन किंवा बशीर येवचें पडटालें. आनी जेन्ना प्रमोद सावंता विचार पळय आहा तो भुरगो आसत पूण तेगे विचार सामके एकदम आवडले आमकां. असलो चीफ मिनिस्टर गोंयांत जाय. समजलें तुका? कित्याक जेन्ना आमी सिनियर सिटीजन आज म्हाका 78 वर्सां. समजलें तुका? 78 वर्सां आनी तेन्ना तर ती येवजण काडल्या ती आमच्या लोकां तरी फायद्याची. आतां हें कोरोना लागून जेन्ना पळय तेन्ना तो एक विचार सांगला येदोळू तो पासून एकदम म्हत्वाचो. असलें सरकार आमकां बारीक लोकांक जाय. भाविका मोहन नाईक. तूं खंयच्यान आयला? हांव श्रीस्थळ काणकोणा गोवा. ओके. बरें, म्हाका एक सांग, आयज तुजें कसलें काम आसलें जें तूं आयज ह्या कार्यक्रमाक सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाक घेवन आयलें? आरसी सर्टिफिकेट करपा आसली आनी वोटींग कार्ड करपा आसलें म्हागेलें. बरें, आतां तुजी दोनूय कामां ही जाल्या? जाला तशें टोकन दिल्लें आसा म्हाका. ओके. सो प्रोसेसान चालू आसा. सगळे लोकां मदीं अशें करून येवचें सरकारान एक बरी इनिशिएटीव आसा हें. सगळीं काम बेगीन रोखड्या जाता. हांव सदानंद कोमरपंत तेंबेवाड्यार रावता. ओके. म्हाका एक सांगा, आयज ह्या कार्यक्रमाक तुमी आयला न्हू सरकार तुमच्या दारी. ह्या कार्यक्रमाक तुमचें कितें काम आसलें जें तुमी आयज कंप्लीट जालें जावंक ना? म्हाजें काम कंप्लीट जालें. म्हाजे काकीचें मातशें स्पेलिंग मिस्टेक आसली ताका लागून हांव येयल्लो आधार कार्डाक आनी म्हाका आयज तें कंप्लीट जालें म्हाजें. ओके. तुमकां ह्या कार्यक्रमा बद्दल कितें दिसता? म्हाका हें खूब बरें दिसलें. हिंगा येयलो मेळोन गेलो आमकां खूब बरें दिसलें. आनी अशेंच फुडें तेमी स्टेप घेवचो. हय. खूब फायदो जातलो लोकांक. आमगे कोणची गांवडोंगरी रावतात चापोली रावतात तांकां बड्या ऑफिसां येवपाक तांकां बसी धरून येवचें पडटा. सो तेमकांय मातशें फायदो जालो. विजय कोकोनट फार्म मागच्या 50 वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या सर्व्हिसमध्ये आहे. आम्ही फक्त हायब्रिड कोकोनट्स प्रोड्यूस करतो आणि ते हायब्रिड कोकोनट्स आम्ही आज इथं डिस्प्ले केलेले होते. शेतकऱ्यांना कमीत कमी वेळेमध्ये जास्त उत्पन्न मिळण्यासाठी हायब्रिड कोकोनट्सचं काय महत्त्व आहे ते आम्ही इथं त्यांना सांगत होतो. इथं बऱ्यापैकी आम्हाला रिस्पॉन्स मिळाला. खूप साऱ्या शेतकऱ्यांनी आमच्याकडनं हायब्रिड कोकोनटचे प्लॅन्ट्स घेऊन गेले प्लस आमच्याकडे बुकिंग करून गेलेले आहेत. माझे नाव कीर्तिराज नायक गांवकर, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस काणकोण. जशें आमचे CMान उलो केलो की काणकोण आमचे प्रशासन दारोदारी ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲट युअर डोर स्टेप हो कार्यक्रम राबयतले म्हणून तशें आमी मोठ्या प्रमाणान आमचे सगळे ऑफिस आमचे आज सेटअप हिंगा केले जेणे करून लोकांक आयज कृषी कार्ड जे आसा आमचे ते कृषी कार्डा बद्दल कशी करप, कृषी कार्ड कितें कितें डॉक्युमेंट्स लागतात जावं ज्यो आमच्या डिपार्टमेंटाची येवजणी आसात ज्यो आमचे डिपार्टमेंट स्कीम राबयता तेजे लाभ कसो घेवप आनी कितें कितें डॉक्युमेंटेशन लागता तेजो तांकां जो मदत जाय ते सगळे आमचे सगळे ऑफिसर्स आनी आमची टीम घेवन आमी आयिल्ले आसात आनी आमकां लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो. गव्हर्मेंट एट द डोर स्टेप
त्या प्रोग्रामा अंडर आमचो एक कावंटर हांगा आशिल्लो आनी हांगा सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ज्यो आमचे नवी कनेक्शनां आसा, डोमेस्टीक आसा, कमर्शियल आसा, प्लस चेंज ऑफ नेम, इन्क्रीज ऑफ लोड, इतर लोकांच्यो ग्रिवन्सीस, बिलिंग इश्यूज, हे सगळे सॉल्व करपाक आमी हांगा ओपन केल्ले. खूब जाण लोक हांगा येवन ताचे बेनिफीट घेतले. सगळे जाण येवन विचारताले बी, तांचे डिस्प्यूट्सूय घेवन आयिल्ले. कोण म्हणटाले आमकां कनेक्शन जायना जाल्यार तांकां आमी गायड केले कशें कशें कनेक्शन जावपाक शकता ते, कसले कसले फॉर्म्स लागतात, मागीर ताका खंयच्यो NOCs हाडपा जाय हाचेरूय बी आमचें उलोवप जालें. आनी अशा प्रकारे आमी जे लोकांक बेजीक ज्यो म्हायती जाय आशिल्ली ती दिली आनी लोकूय सॅटिस्फायड आशिल्ले आनी तांकां फॉलोअपूय करपा लायला. आय एम लेस्टर डिसूजा, AE वॉटर सप्लाय, सब डिविजन 4 काणकोणा, वर्क्स डिविजन 20. The stall we have displayed our schemes regarding our Har Ghar Se Nal, which will provide water to all households in the rural areas, and one-time settlement scheme which we are government has announced for the pending area bills from up to October 31st, 2020. हांव डॉक्टर अनिशा पिनेरो, वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी डिस्पेन्सरी काणकोणच्यान. आयज आमचे सरकारान हो प्रोग्राम हांगा काणकोण हांगा घडोवन हाडला, सरकार तुमच्या दारी. थंय आमचे एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाचे स्टॉल आमी लायिल्ले आनी खुबशे लोकल फार्मरांक जे खूब एफर्ट्स करून सुद्दां आमची स्किमी जी कोणशांनी पावोवंक शकना ते स्किमी आमी आयज तांकां आयिल्ल्या फार्मरांक दाखोवन दिल्यो. खुबशा फार्मरांक खबर नाशिल्ल्यो की गव्हर्मेंट सरकाराचे अमक्यो स्किमी आसात म्हणून, तांकां बेनिफिट्स कशे घेवपाचे ते आयज एक्सप्लेन करून घेतले. जे कोणाचे कितें त्रास आशिल्ले जे आयज कोणाकूय समजोवंक मेळोंक ना आनी कितें डावट्स आसा ते सुद्दां आमी तांकां आमी डिस्पेन्सरीचे आमचे थंय येवन केन्ना जाय तेन्ना आमी 24/7 सुद्दां फोन कॉन्टेक्ट नंबर बी दिवन तांकां आमी हेल्प करपाक एनी टायम रेडी आसा. हांव धनंजय नागवेकर, एसिस्टंट इंजिनियर, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, काणकोण, गोवा. हो जो सुवाळो घडून हाडिल्लो आसा सरकार आमच्या दारी, हो एकदम बरो इनिशिएटीव केल्लो आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत साहेबान. आनी अशी प्रोग्राम रेगुलर जावचे अशें म्हाका फील जाता. आनी काणकोण सारके जाग्यार हो मदीं मदीं घडोवन हाडचो असो प्रोग्राम, कित्याक आयचो रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार आमकांय बी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक खुबशे लोकांनी अप्रोच केले. मूळ म्हणल्यार स्कीम थोडी लोकांक खबर ना, कशी एप्लाय करप किंवा ताका कशी पद्दतीन डिपार्टमेंटा कडेन डॉक्युमेंट बी सगळी कितें जाय नाका ते समजून आशिल्ले कारणान थोडे लोक उरले. ते आयज तांकां चान्स पडलो येवन आमचे कडेन इंटरेक्शन करपाक, विचारपाक. आयज खुबशे लोकांनी आमचे कडेन येवन इन्क्वायरी केल्ली आसा आनी आमकांय बी खरें इतलें बरें दिसलें हे प्रोग्रामाक लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन. सो अशी फील जाता की अजून आनी अशी प्रोग्राम करचे गव्हर्मेंटान, जे जाका लागून आमी WRD लोकां कडेन डायरेक्ट इंटरेक्शन करूंक पावतले. My name is Samrat Naik Gaonkar. I am principal of Kankona Government ITI under the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship. First of all, I would like to thank Chief Minister Dr. Pramod Sawant for visiting Kankona constituency. So with initiatives like this, that is Sarkar Tumcha Dari, it goes to show that the government is completely approachable and even the common person can get his grievances addressed right from the Chief Minister itself. And it reassures the confidence in the government and makes the people feel that all the problems and grievances are actually being taken care of by the government and shows how effective the government is. मोदी सरकार की जो पॉलिसियां हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें सुरक्षा बीमा योजना जो कि कुल 12 रुपये का है और बहुत सारे लोगों ने उसमें इंश्योरेंस कराया अपने परिवार को का भविष्य में अगर कुछ हो जाता है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनको बैंक की तरफ से दिया जाएगा. साथ ही साथ हमने बहुत सारे
महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से मीटिंग की, उनको लोन के लिए मोटिवेट किया ताकि महिलाएं आगे आएं, अपना स्वरोजगार चला सकें। ये सभी मुख्यमंत्री महोदय जी के मैं आगे दोबारा कहना चाहूँगा कि जो सरकार आपके द्वार उसी के प्लान के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी सेवा में। We are very thankful to our Chief Minister, Mr. Pramod Sawant, for arranging this government at your doorstep scheme so that we can meet and benefit the people here for attending their life needs like vehicle and other government schemes. काणकोण तालुक्याचे विषय बरेच असा. दर्यावेळ आणि फॉरेस्ट एरियात नटलेलो हो तालुका हांगा राजकारण सुद्धा बरेच रंगता. ट्रायबल समाजाची उदरगत, वन विभागात रावपी लोकांच्यो जमणी, उदक, रवींद्र भवन, NIT आणि नोकऱ्यो हे काही विषय ज्वलंत असा. पुलाचे बांधकाम जाला पण रस्त्याचे रुंदीकरण चालू असा. ह्या आणि बऱ्याच प्रश्नांचो जापो आम्ही विचारल्यो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांका. सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी काणकोणा मतदारसंघान आसा आणि आमच्या बरोबर आसात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. म्हाका एक सांगा, लोक सध्या तुम्ही कितें केलें जाल्यार टिका करता. हांव एकूच विचारपाक सोदता की BJPक 4.5 वर्सां आणि तुमकां 2 ते 2.5 वर्सां लागली ही इनिशिएटीव, ही स्कीम घेवन लोकां मुखार मतदारसंघान येवपाक. हाजेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? टिका करप हें लोकांचें काम आसा, काम करप हें म्हजें काम आसा. मुख्यमंत्री म्हणून हांव म्हाका दिसता 2.5 वर्सां पुराय जाली. 19/5/2019 हांवें चार्ज घेतलो. तेन्नाच्यान तूं आयज पर्यंत पळय, संकटाचेर संकटां वेगवेगळी येत आसा. सरकार तुमच्या दारी हाडप ही म्हजी संकल्पना आतांची न्ही, हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्नाच म्हाका करपाक जाय आसलो. हो कार्यक्रम म्हाज्या मतदारसंघात हांवें 2016 राबयला म्हणून सांगता. म्हाका ह्या कार्यक्रमाचो रिस्पॉन्स खबर आसा. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसतना एकमेव मतदारसंघात ज्या सगळें ॲडमिनिस्ट्रेशन व्हरून हांवें म्हाज्या मतदारसंघात त्या खातीर म्हाका स्वता खबर आसा कितल्या पर्यंत लोकांचे प्रॉब्लेम्स आसा आनी कशें ते सॉल्व करूं शकता हेजी म्हाका जाण आसा. म्हणून पयले दिसाच्यान म्हजी तयारी आशिल्ली, स्वप्न आशिल्लें की हो कार्यक्रम घेवचो. बट ऑब्स्ट्रक्शन येत गेली, इलेक्शन्स जाली, तेज्या उपरांत जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाली आनी कोविडा सारकिल्या महामारींतल्यान आमी वचप हें आनी ह्या कार्यक्रमाक वचप योग्य जालें ना. बट आत्तां जेन्ना आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आनी गोंयची मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आनी हो टायम स्पॅन आमकां मेळ्ळो की ज्या निमित्तान जाता तितके बेगीन जाता तितक्या तालुक्यांनी निदान एक कार्यक्रम मेळप. आयज बाब काणकोण मतदारसंघात इजदोर बाब फर्नांडीस आनी आमचे सगळे हांगासले तमाम कार्यकर्ते हेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचे ऑर्गनायजेशन्स जे आसा हे हांगासर केल्ले. त्या निमित्तान सगळ्या लोकांचे हांवें पळयलें, हांव प्रत्येकाक मेळटालो, उलयतालो, लोकांचे प्रॉब्लेम्स. हांव अशें म्हणना की हांगा येयले काय 100% सॉल्व जाले, पण निदान 50% लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले आनी 50% लोकांक तांकां वाट कळ्ळी की कशें सोडोवपाचें आसा. त्या खातीर सरकार तुमच्या आदारी हो कार्यक्रम आमी आत्तां सुरवात केल्लो आसा. जर एक आवर्जून विचारपाक सोदता की हे वेगवेगळे सर्विसीस जे तुमी दिले, लोकां मुखार हाडपाचे प्रयत्न केले, हातूंत आनीक एडिशन्स जातले. एक आनी दुसरी गजाल, जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयले तेन्ना बरोच रिस्पॉन्स लोकांचोय आसलो की लोकांनी बरेच म्हणजे क्रिटिसायज केले इन सेन्स की हो 1 दीस न्हू 2 दीस आसचो, 3 दीस आसचो किंवा म्हयन्याच्या म्हयन्या अशें एक कार्यावळ जावची. ताजेर तुमी कितें म्हणटा? म्हाजें म्हणणें आसा हो कार्यक्रम जो आसा आतां आमी सुरवात केली. हांवें जशें म्हटलां की अवेरनेस करप गरजेचो आसा. म्हाज्या डिपार्टमेंटान जायत्यो योजना आसा, जायत्यो स्किमी आसा, त्यो लोकां पर्यंत खबरूच ना. हांव परत विचारता, नो युअर स्कीम म्हणजे कितल्या भुरग्यांनी नो युअर स्कीम ही गुगलाचेर म्हणजे गोवा ऑनलायनचेर वचून पळयली, रिसर्च करून सोड, डायरेक्ट पळोवपाची गरज आसा. रिसर्च ही खूब फुडली गजाल आसा. नो युअर स्कीम ही जर आमच्या गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचत जाल्यार 150 स्किमी ह्यो डायरेक्ट मेळटा. त्या खातीर हो कार्यक्रम फक्त एका दिसा पुरतो ना. म्हाजें म्हणणें आहा हो कार्यक्रम हो अवेरनेस करपा खातीर आसा, लोकांक वेगवेगळ्या स्किमीची म्हायती करून दिवपा खातीर आसा. त्या निमित्तान आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर, जो हांगासर मामलेदार, जो आयज तूं जर पळयलें जाल्यार एग्रीकल्चर आसतलें, फिशीकल्चर आसतलें, बाकीची सगळी डिपार्टमेंट हांगा येवन बसलेली. आनी जेन्ना ताका हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की हो येयला तेजें काम कर, परत तो त्या डिपार्टमेंटान वयतलो तेन्ना 100% तेजें तें काम जाल्लें आसतलें. हें खूब म्हत्वाचें आसा. म्हणून ह्या कार्यक्रमाच्या 12 तालुक्यांनी जर एक कार्यक्रम जरी जालो जाल्यार निदान त्या तालुक्यांतल्या लोकांक ऑफिसांनी गेल्या उपरांत निश्चितच ते खूब बऱ्या पद्दतीचें काम ते करपाक शकतले. ओके, काणकोण मतदारसंघान तुमी आसा. हांव आवर्जून एक विचारपाक सोदता, जेन्ना आमी काणकोण मतदारसंघान भोंवता तेन्ना विशय मे बी वॉटर प्रॉब्लेम्स म्हणा किंवा डेव्हलपमेंट इन फॉरेस्ट एरिया तो एक विशय जेन्ना बरेचदा पळयता आमी. परत कुमेरी शेती, लँड ओनरशीप म्हणा अशे विशय पळयता. थोडीशीं कामां ऑलरेडी सुरवात जाल्या. फॉर एक्झाम्पल रवींद्र भवन लोकांक जाय, रवींद्र भवन ऑलरेडी पायपलायनीन आसा, बट ते कंप्लिशनाक पावना. अशे जेन्ना वेगवेगळे विशय तुमी पळयता, आयज तुमचे आमदार, आदले आमदारूय तुमच्या बरोबर आसा. ह्या मतदारसंघात तुमी फूल ऑल दीस 3 ऑफ यू
हे कशें पळयता वेन इट कम्स टू डेव्हलपमेंट? डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमी डेव्हलपमेंट केलो म्हटल्या उपरांत तो सोंपलो असो न्ही. जशी लोकांची डिमांड वाडत वयता, आमी जशें म्हटलें त्या खातीरच तर हांवें पयले फावटी पळयलें की स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाजे ऑफिसर्स हे हर एक ग्रामपंचायती पर्यंत आसा. आय एम एड्रेसींग द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट. म्हाका खूब समाधान जाता. हांवें दशसुत्री कार्यक्रम 10 पॉयंट प्रोग्राम जर दिलो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, हावजींग फॉर ऑल, फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्युरिटी फॉर ऑल, हेल्थ कार्ड फॉर ऑल, ह्या पद्दतीचे प्रोग्राम्स जे लोकां कडेन पावयता आसतना ते पर्सनली मॉनिटर करतात. पर्सनली इतको इंट्रस्ट हाज्या पयलीं केन्नाच घेवंक नाशिल्लो. तांचो एक्सपिरियन्स शेअर केलो, त्याच्या लोकांचो एक्सपिरियन्स शेअर केलो तेन्ना दिसपाक लागला, म्हाका समाधान दिसपाक लागला की 60व्या वर्सा हांव मुख्यमंत्री म्हणून निश्चितच रित्या लोकां पर्यंत पावपाक म्हजी सुरवात जाली आनी स्वयंपूर्ण गोंयचे एक पावल आमी फुडें मारला. म्हाका दिसता निश्चितच हाज्याय फुडें आमी अशाच पद्दतीन चालू दवरले आसत जाल्यार गोंय तर स्वयंपूर्ण जातलेंच, पण 100% येवजण्यो ज्यो लोकांच्या पर्यंत पावपाक जाय, ज्यो लोकां पर्यंत आयज पर्यंत पावूंक नाशिल्ल्यो त्योय लोकां पर्यंत पावतले हेजी म्हाका खात्री आसा. ओके, तुम्ही स्वयंपूर्ण म्हटलें आणि आवर्जून विचारपाक सोदता ह्या मतदारसंघा बद्दलच की हाका बीचूय आसा आणि थोडोसो गांवगिरो वाठार किंवा फॉरेस्ट एरिया आसा. हे दोन्ही समतोल पळयतना तुम्ही स्वयंपूर्ण हे कशें इम्प्लिमेंट करता जेणे करून बीच म्हणीत जाल्यार ट्युरिस्ट फाल्यां येवपाक जाय आणि ऑब्वियसली फॉरेस्ट म्हणीत जाल्यार वायल्ड लायफ सेंच्युरी तुमच्या कडेन आसा. ह्या सर्वांगीण विकास करतना किंवा एक वेगळो पर्स्पेक्टीव काणकोणाक दिताना तुम्ही कशें पळयतले? पुराय काणकोण तालुको म्हणजे आमी पळयता की जेन्ना जेन्ना हांगासर जर तशी डेव्हलपमेंट जायत गेल्ली आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जेन्ना जेन्ना येयला, आदलो मंत्री बाब रमेश तावडकर आनी आतां बाब इजदोर हेणी ज्या पद्दतीन विकास सुरू केला आनी आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण म्हणटा म्हणजे मुळात संकल्पना आसा स्वयंपूर्णाची, आमकां जें लागता तें हांगासर जावप हेजी गरज आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की कोस्टल बेल्ट, आमकां कोस्टल बेल्टार लागता त्या म्हणजे शेक टुरिजम आसतलें किंवा टुरिजम जाय आशिल्लो स्कील मॅन पॉवर आसतलो, तेकाय बी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात स्कील मॅन पॉवर तयार करपाची बी आमची येवजण जी आसा ही सुरवात केल्या. त्याच बरोबर हांगासर फॉरेस्ट आसतलो, ट्रायबल एरियाज आसतले आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी जे प्रोडक्शन जावपाक शकता. म्हणजे आयज म्हाका खावपाक खूब खोस भोगता खोला सारकिली खोला चिली जेका आमी GI टॅगिंग दिवपाक शकले, ती जी आसा ही काणकोण भागांतली आसा. त्या बरोबर काणकोणांतले लोक आयज जेन्ना स्वयंपूर्णाच्या मित्राच्यान म्हाका बरें दिसलें की 300 वयर लोकांक तांच्यांनी किसान क्रेडीट कार्ड दिलें, किसान कार्ड दिलें, सॉयल हेल्थ कार्ड दिलें. ह्याच पद्दतीची वेगवेगळी जी आसा पळय न्हू हे स्वयंपूर्णतेचें प्रतीक आसा, ज्या निमित्तान आमकां वेगवेगळे कडेन हांव सगळे बाबतींत जेन्ना पळयता म्हणजे हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी फार्मींग आसतलें, पिगरी आसतली, तेच्याच बरोबर गोट्री फार्मींग आसतलें, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे पोल्ट्री फार्मींग आसतलें. म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन आत्तां हांव जेन्ना एक्सपिरियन्स शेअर करतालो तेन्ना हांवें पळयलें की म्हाका वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो म्हणजे इट इज नॉट जस्ट तेंची कल्पना न्ही तर प्रात्यक्षीक की ज्या पद्दतीचे तांच्यांनी आमकां करून दाखयल्लें, तांच्यांनी सांगलें अमक्या लोकांच्या बरोबर आमचो एक्सपिरियन्स आसा आनी हे तांच्यांनी केला हे आमकां पळोवपाक मेळटा. बरं, तुमच्या सरकाराचे आणि कौतुक करून दिसता की ऑब्वियसली एवरी टायम तुम्ही म्हणटा की सरकारी गव्हर्मेंट जॉबा कडेन न येता तुम्ही स्वावलंबी जाया, सेल्फ एम्प्लॉयड जाया, तुम्ही स्वताचे बॉस जाया. ह्या मतदारसंघान जॉब इज ऑब्वियसली अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. एस्पेशली आमी जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना हांव ह्या वाठारांत भोंवलो तेन्ना बरेचशे अशे फॅमिलीज आसा की ओल्ड लोक आसा ते थंयच अजून ते जाणटे थंयच आसा, बाकीचे भुरगे बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज हॅव ऑलरेडी शिफ्टेड. ह्या मतदारसंघा कडेन तुम्ही ह्या यूथ किंवा जॉब एम्प्लॉयमेंटा कडेन कशें पळयता, वेदर इट इज एन इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणा किंवा तांकां सेल्फ एम्प्लॉयड करतना म्हणा, तुमची अगेन ही स्कीम स्वयंपूर्ण? हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण योजनेच्या अंतर्गत म्हणटा तेन्ना म्हाज्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी सांगलें की पयले फावटी परत एकदां आमी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हाजे कडेन पळोवपाक सुरवात केल्ली आसा. त्या निमित्तान खुबशे आमचे यूथ हे एग्रीकल्चरा कडेन वळपाक लागल्या. ताका धरूनच आमी ऑर्गेनीक फार्मींग हाका जोड दिल्ली आसा. आमच्या ऑर्गेनीक फार्मिंगाक आमच्या एका गांवडोंगरीच्या पंचायतींतल्यान जवळपास 350 फार्मर्स तेंच्यांनी ऑर्गेनीक फार्मर्स म्हणून रजिस्टर्ड केलें. हें तितकेंच वाखोवण्याजोगी आसा. नो डावट नोकरी ही मेळचीच, मागीर ती टुरिजमांतल्यान मेळची किंवा प्रायवेट सेक्टरांत मेळची, गव्हर्मेंट सेक्टरांतल्यान मेळची. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन जें आसा हें आमचें सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात करता. जावं तें मागीर EDCच्या माध्यमांतल्यान आसतलें, प्रधानमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत आसतलें, आमी CMRY योजनेच्या अंतर्गत आसतलें, स्टार्टअप सेलच्या मार्फत आसतलें. त्या खातीर आयच्या म्हज्या ह्या सरकार आपल्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान म्हणजे जशें आमी बाकीची सगळी स्टॉल्स आनी हे ते आपयले तशेंच लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आसा जे CII बरोबर जेच्यांनी टायअप केला, जे करियर कावन्सिलींग करता. म्हाजी स्टार्टअप सेलची डायरेक्टर हांगासर आसा, ती तांकां मार्गदर्शन करता. त्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्या म्हणजे विशेश करून थिवीच्या कॅम्पान आसात काल किंवा हांगा आसात. म्हाका दिसता 10 ते 12 जाणांनी येवन ते रजिस्टर्ड केले. म्हणजे आज ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान स्टार्टअप पॉलिसी सरकारची कितें काय हाजी एक
चवकशी सुरवात जाली आनी म्हाका दिसता निश्चितच ताका लागून त्याय पॉलिसीचो फायदो हे खूब मोठ्या प्रमाणात लोक घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आय थिंक तुम्ही फुल फ्लॅज बरेचदा म्हणटा की BJP इज ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड. आयज खरेंच तुमकां पळयतना बोथ द सिटींग MLA एंड द फॉर्मल MLA दोगूय जाण तुमच्या वांगडा आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक खरेंच बरें दिसलें. आनी ऑब्वियसली हे इलेक्शन इज व्हेरी क्रुशल फॉर BJP आणि मोर इम्पॉर्टंटली दोतोर प्रमोद सावंत ऑल्सो. दोतोर आम्ही तुमकां डेफिनेटली ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान फॉलो करतले जेन्ना जेन्ना तुम्ही वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतले जाणून घेवपाक थंयसरले प्रश्न आनी तुमकां ऑब्वियसली ताचो रिस्पॉन्सूय पळयतले आनी मोर इम्पॉर्टंटली त्या विशयी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले. 2022ची निवडणुका ह्यो गोंया खातीरय म्हत्वाच्यो आसा. ह्यो गोंया खातीर फक्त म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 2022 22 बस तर निवडून येतले पण हांव गोंयकारांक उलो मारता तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर मतदान करचें. निश्चितच म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन हांव पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी भोंवता आनी ज्या पद्दतीन लोकांचो रिस्पॉन्स पळयता म्हाका खात्री आसा लोकांक पटलां की पयले फावटी मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोंयचो जो नारो दिला आनी ताका जोडून म्हणटा तशें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत म्हटलां. त्या खातीर हे डबल इंजीन सरकार आसतलें ज्या डबल इंजिनाच्या मार्फत माननीय मोदीजीचो सपोर्ट आनी आमचें सरकार निश्चितच प्रत्येक गोंयकार स्वयंपूर्ण जावल्या पासून उरचो ना आनी 2022 स्वयंपूर्णतेची पावलां आमी उचलल्या. गोंयकारूय येवपाक लागला फुडें. निश्चित पुराय गोंय जें आसा 60व्या मुक्त वर्सा आमी सुरवात केल्या ते खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण जातले हाची म्हाका खात्री आसा. जॉब राजकारण हे फक्त राजकारणा पुरते उरतले. तुम्ही तुमचें काम करता ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट करता आनी मोर इम्पॉर्टंटली म्हाका दिसता सेल्फ एम्प्लॉयड आनी स्वयंपूर्ण जे आसा तुमचें मिशन ते म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा मुखार पावयता आनी तांकां स्वताचो बॉस करपाचो प्रयत्न करतले. निश्चितच आमकां फक्त राजकारण करपाक जाय म्हणून न्ही खऱ्या अर्थात आमी जेन्ना म्हणटा की सांस्कृतीक राष्ट्रवाद आनी अंत्योदय ह्या तत्वाचेर चलपी म्हाजी पार्टी आसा आनी म्हणून तर हांव जेन्ना म्हणटा की अंत्योदय समाजांतलो शेवटचो मनीस म्हणून तर हांव पणजेंतल्यान आयज काणकोणाच्या म्हज्या बॉर्डरीचेर हांगासर पावलां आनी ते दिसा हांव जेन्ना म्हजें स्वच्छता अभियान ग्रामीण सुरू करतालें हांव लाटंबरचे ग्रामपंचायतीन आशिल्लो. ती म्हजी शेवटची पंचायत आशिल्ली. हें सगळें करता आसतना पुराय गोंयभर हांव भोंवता कारण हांव गोंयभर भोंवता आसतना अंत्योदय तत्वाचेर आशिल्लो म्हजो मनीस हाजेर फोकस करून की ताका फायदो जावचो तो खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण जावचो ही म्हजी संकल्पना आसा. आनी म्हणून राजकारण आसायट खऱ्या अर्थात आमी सगळ्या गोंयकारांक घेवन फुडें वयता आनी खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्ण करतले हेजी म्हाका खात्री आसा. म्हज्या बरोबर पुराय म्हजी पार्टी आसतली म्हजे आमदार आसतले सरपंच पंच आसतले आनी हाज्या व्यतिरिक्त म्हाका दिसता की सामाजीक कार्यकर्ते जाका तळमळतेन दिसता की हें गोंय खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण जावपाक जाय ते सामाजीक कार्यकर्ते फुडें येवपाक लागल्या आनी आमी निश्चितच 2022 पुराय गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सगळ्यांचो तेंको मेळटलो हाजी इच्छा बाळगिता. म्हाजे प्रशासनातले सगळे अधिकारी म्हणजे वयर पासून सकयल पर्यंत CS पासून सकयल पर्यंत खऱ्या अर्थात म्हणजे लोकांचें काम करपा खातीर सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम घेवन एप्रिसिएट करपाक जाय तांकां. तो शेनवार आसतलो आयतार आसतलो ताची पर्वा न करता सकाळी 10 पासून सांजचे 7 पर्यंत 8 पर्यंत स्वयंपूर्ण मित्रांक हांव एप्रिसिएट करता. ते शेनवार आयतार पळयना की कशा अर्थात गांवांत हांव नवीन कार्यक्रम करतलो नवीन इम्प्लिमेंटेशन करतलो हाज्या खातीर सातत्यान तेंचें काम सुरू आसा. सरकारी अधिकारी खूब बऱ्या म्हाका सहकार्य करपाक लागले. खूब बऱ्या अर्थान ते खूब बरें काम जें आसा हें करपाक लागलेलें आसा. तांचेंय खूब खूब अभिनंदन. बरें थँक्यू व्हेरी मच मुख्यमंत्री. देव बरें करूं. जसे इलेक्शन लागीं येता तसे राजकारण तापता. येत्या त्या काही दिसांनी काणकोणकारांची आणि गोंयच्या जनतेची नदर ह्या तालुक्याचेर निश्चित आसतली. परत फुडल्या फावटी आमी CMाक चेस करतले एका वेगळ्या तालुक्यात तांच्या ह्या सरकार तुमच्या दारी ह्या इनिशिएटिव्हान. तोपर्यंत पळयत रावात धुमशाण 2022.